वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड ABG वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड ही कंपनी जी आसा त्या कंपनीचो चेअरमॅन मिस्टर ऋषी अगरवाल आणि त्याचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आणि त्यांचे सिनियर मॅनेजर्स जे आसा मुंबई बेस्ड त्यांच्यानी ही कंपनी ह्या कंपनीचे मार्मगांव पोर्ट ट्रस्टा वयले जे सड्यावेले जे हे आसा म्हणजे शिपयार्ड जे आसा तेंच्यांनी टोटली निग्लेक्ट केल्लेले आसा आणि ते निग्लिजन्स आउट ऑफ दॅट निग्लिजन्स कामगारांचे त्यांच्या वर्कर्सांचे ह्युमन रायट्स व्हायलेट जाताच पण त्याच बरोबर वास्कोकार जे आसा पळय आणि गोंयकार आणि इनडायरेक्टली वीज गोवा मोठ्या प्रमाणात हांगासर गोंयांत नॅशनल डिझास्टर जावपाची शक्यता आसा ही गजाल आमी गव्हर्नमेंट आमचे आसा मुख्यमंत्री आसा त्याच प्रमाणे डिफेन्स मिनिस्टर आमचे लोकल त्यांचे MLA आणि मिनिस्टर आसा पॉवर मिनिस्टर आसा मिलिंद नाईक त्यांचे बाकीचे ऑथॉरिटीज आसा कलेक्टर SP नॉर्थ डेप्युटी कलेक्टर ते आसा मिस्टर शंकवलकर PI आसा मिस्टर कपिल तांकां आमी सगळ्यांक टायम एंड अगेन इन्क्लुडिंग मार्मगांव पोर्ट ट्रस्ट आसा तांकां सांगलेलें आसा ऑन अकाउंट ऑफ एंड ड्यू टू शेअर निग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ अ chairman and the board of director as well as on the part of a senior managerial staff based in Mumbai. दोन पद्धतीचे मॅनेजमेंट लोकल मॅनेजमेंट आसा दे आर विथ अस दुसरे सिनियर मॅनेजमेंट जे आसा न्ही दे आर विथ द कंपनी and that senior management as well as chairman and the board of director are against the local management as well as the workmen and ताका लागून कितें आसा हो पोर्ट ट्रस्ट जो आसा that section of a port trust which has been leased out to Western India Shipyard Company by the Marmagaon Port Trust that has been utterly and sheerly neglected and on account of that there is a situation of a occurrence of national disaster. ते national disaster कशें जातलें तुमकां सांगता ते MV Queen नावाची एक शीप आसा ही शीप बुडटली अशें म्हणून आमी पयलीं तेन्ना सांगताले आमच्या कानाचेर आयकून घेवंक ना आणि सबसिक्वेंटली आमी सांगता तशेंच जालें शेवटी ती शीप जी आसा ती टीज जाली आणि मागीर ती बुडलेली आसा ती इट इज नाव ग्राउंडेड सबमर्ज जाल्लेली आसा पण आमी सांगताले तेन्ना गव्हर्नमेंटान आमकां सिरियसली घेतलेले ना आणि आयज आमी परत सांगता ह्या कंपनीचो जो मालक आसा चेअरमॅन आनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जर तांकां धरून हाडून तेंचे जर FIR जर करूंक ना जाल्यार ही गजाल जी आसा पळय ती घडटली आणि मोठ्या प्रमाणात जे ह्युमन रायट्स व्हायोलेशन आणि डिझास्टर जातलो.